तुका सांगिल्लें हांवें की तेका रोज न्हावपाक घाल, तेका रोज साबणान न्हावपाक घाल आणि बाकीची मेडिसिनी दिवन धाडिल्ले. तुका 100 टायम सांगिल्लें हांवें की न्हावपाक घाल आणि चड कितें लेप लाव नाका. तरी पळय तो मांडयेर कितें तरी लेप लावन तूं आयला. कित्याक केलें हें? ना दोतोर, घरातल्या लोकांनी म्हणलें चिकन पॉक्स जाला न्ही न्हावपाक घाल नाका आणि हो लेप लाय. हो लेप तेणी हांवें सांगिल्लें तेच्या पयलीं सांगलो काय मागीर सांगलो? मागीर सांगलो. आणि हांवें तुका पयलींच सांगून धाडिल्लें न्ही की हे करू नका म्हणून, तरी तुवें केलें. आतां 5 दिसां पयलीं एक 7 वर्साचो भुरगो म्हज्या कडेन आयिल्लो. तेका चिकन पॉक्स जाल्ले फूल आंगाचेर. हांवें फूल त्या मम्माक ट्रिटमेंट दिली, सांगिल्ली, एक्सप्लेन केल्ली आनी तेका हेंय सांगिल्लें पयलींच की बाबा तेका रोज न्हावपाक घाल, तेका कितें झाड पालो थंय लावं नाका आनी रोज न्हावपाक घालपाकूच जाय. तरी सुद्दां सांगलें तरी सुद्दां ही केस आयज जाली. काल त्याने म्हाका फोटो धाडला फुल जांगाचो, तेजेर हांगा एक पस पॉयंट आशिल्लो. हांवें तेका सांगलें क्लिनिकान यो, कारण असल्यो गोश्टी न्हू वॉट्सॅपाचेर करच्यो नासता, त्यो क्लिनिकानूच येवन दाखोवच्यो आसता. क्लिनिकान जेन्ना हांवें पळयलें फुल मांडी सुजिल्ली आसा, थंय एप्सीस जाला आनी ग्रोइन म्हणजे ह्या एरियान जे लिम्फ नोड्स असतात न्हू, लिम्फ नोडूय सगळे सुजून आयिल्ले आसा. फुल ब्लोन एप्सीस कसो जावपाक आयिल्लो आसा तो. हांवें फुल ट्रिटमेंट घातली आनी मागीर म्हणलें बाय तुका हें हांव पयलींच सांगिल्लें की अशें करूं नाका. तरी सुद्दां करून हे प्रॉब्लेम घेवन तूं आयला. चूक कोणाची? दोतोराची काय पेरंट्साची हांगा? आनी फर्स्ट म्हणल्यार प्रिव्हेन्शन इज क्युअर हें आमी पयलींच सांगतात तुमकां. ह्या भुरग्याक ल्हान आसतना जर चिकन पॉक्सचें वॅक्सीन दिलें नाल्यार केन्नाय मदीं चिकन पॉक्सचें वॅक्सीन दिलें आसतें न्हू, ही नौबत आली, ये नौबत नहीं आती, हे प्रॉब्लेम झालेच नसते. पूण न्ही आमी दोतोराचें कित्याक आयकतलीं? वॅक्सीन दिवप म्हणल्यार पयशे वेस्ट करप, रायट? दुसरें दोतोराचें आयकता ते ओके पूण घरातले व्हडले लोक आसात न्हू, जे नॉन डिग्री डॉक्टर्स आसात, तेंचे तुमी आयकून असले करून घेतात. फायनली भुरगो कोणाचो हे सगळें सोंसतलो? तुमचो सोंसतलो, रायट? ह्यो गोश्टी आमी पळयत येतात. इतलीं वर्सां आमी प्रॅक्टीस करतात न्हू, तेन्ना आमी पळयतात की कितें गोश्ट जातकीर भुरग्याक प्रॉब्लेम जाता आनी म्हणून आमी पयलींच तुमकां सांगतात की ह्यो गोश्टी करूं नाकात. तरी न्ही आमी तरी करतली, आमी तरी आयकची ना तुमचे आनी मागीर भुरग्याक प्रॉब्लेम जावन आमच्या कडेन येतली.